बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय एलिझाबेथी भाशेन जेजूक अणभवुया, खुशाल जावुया. आंकवार मारयेक आनी तिच्या कुशव्यान आसलोल्या जेजूक आपल्या घरांत घेवंक एलिझाबेथ खुशालकायेन बोल्ली. जेजूक अणभवतल्या मनशाची खुशालकाय सोयंबावरती आनी सोंपो नासलोली. बागीवंत एलिझाबेथीची आनी बागीवंत फ्रांसीस शावेराची देखीन आमची काळजां जेजूक उक्तीं करुया आनी जेजूक अणभवून फावो जालोली खुशालकाय दुसऱ्यांक परगोटुया. हीच कृपा ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. आनी आमचो सेवाधर्म आयज आमकां खुशालकायेन जेजूक अणभव उलो कोत्ता आसतना जायते फावट संवसारी दास्तींचेर संवसारी वस्तूंचेर दान मोन धरून ही खुशालकाय आमी विबाडल्या. हाची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागूंक सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदाद देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो बसो गुनिया उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेव सदां सांकवार मारेक सोगल्यांक देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदाद देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेची मागणी दोयन आयक. आमच्या मुनच्या स्वयं घेवंक येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तूं वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोफोनियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायला खुशालकायेन जय जय कर. जेरुजाल्याचे दुवे आनंद भरीत जा. सोगल्या तुज्या काळजान संतोसाचे उल्हास सोड. तुजेर फॉर्मोन पडटलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक वीग येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटली, सियोना भियो नाका, तुजे हात गोळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी कोत्तलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले पोरी तुजे खातीर खुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब.
बऱ्या मनशानो नवे गीत रचून गायात. सगळी म्हणूया. बऱ्या मनशानो नवे गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात. दातारांची किन्नोरी धरून ताका सोड गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे ओत्रेक सोस्तीचे सोस्तीक तोखतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरजा बागी. असले पोजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी समर्थ दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली. आज जुदेयाच्या दोंगराच्या त्या एका शारान दडवडून गेली. आज जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली. आनी व्हडल्या तड्यान तिणें म्हटलें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सुदो. आसुदो तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सोशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पडे जे नमनाचो साथ म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आतुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणानो, व्हडले कंपनीची मालकीन ती. जायतें आसलें, पूण आपलो सांजेचो वेळ सोंपल्या उपरांत, कामाचो वेळ सोंपल्या उपरांत घरा येवन किरियादां जायतीं तांगेर आसलीं खरी, आपूण आपल्या हातांनी जेवण रांदताली आनी जिस्तून 9 वरांचेर भायर सरोन जे रस्त्यांचेर लोक आसतालो तांकां जेवण दिताली. तिचो एकलो सांगाती सद्दां तिका पळयतालो. ती एक कोत्ता पळय तें. आनी एका दिसा ह्या मनशान
तिका विचार केलो, वॉट डू यू गेट बाय गिवींग देम फूड? कितें मेवता तुका? अनुपकारी ती केन्नाच तुका बरें मागची ना, बरें म्हणची ना, आपल्याक मेवले म्हणटच घेतली आनी वयतली. आनी मालकिनीन ते इश्टाक अशें म्हटलें, यू वॉन्ट टू नो वॉट आय गेट? कम विथ मी. तुका जाणा जय म्हाका कितें मेवता पळय तें, यो. आनी ताका घेवन एका दिसा खंय जेवण वांटूंक गेली. आनी जेवण वांट्टा आसतना त्या मनशांतल्या दोळ्यांतल्यान गवतली दुकां, ताच्या तोंडार आमुर्को हांसो, गॉड ब्लेस यू ही उतरां आयकोन तोटाक जालो. आनी उपरांत एक दादलो मुखार येवन ताका म्हणोंक लागलो, सर, आय डोंट नो, यू द फर्स्ट टायम आय एम लुकींग. पयले फावट तुका पळयला हांवें, पूण ही बायल सोद्दां आमकां जेवण दिता. म्हजी फॅमिल कितलींच वर्सां जेयन आसतना न्हिदताली सकाळसान सांजे पर्यंत, पूण आतां म्हजी हॅप्पी फॅमिली आसा. हे ओस्तोरेक लागून म्हजी फॅमिल आयज ओकोण घोट जाल्ली आसा. आतां ते बायलेन ताका एकूच म्हटलें, कितें मेवता तें गमलें तुका? म्हाकाच न्हय, पूण तांकां कुशालकाय मेवता. प्रितीच्या भावा भयणालो, आयची दोनूय वाचपां ह्या कुशालकायेच्या नादाचेर आमकां गावूंक नाचूंक आमंत्रण कोत्ता. पयलीं वाचप, सोफोनियास प्रवादी देवाचो उत्तम नासलेलो मोग तांकां दिवंक आनी उत्तम नासले मोगान रावोंक लोक कोत्ता. कित्याक देव तुमचे वाटेन आसा, देव जुस्तलो. जाल्यार शिव वर्तमानांत सायबीन माई आपली मावशे भयणीक हे जाणटे पिरायेर भुरग्याचे बाळ देणे फावो केला देखून कुशाल जावन तिच्या सांगाता आनी कुशालकाय वाडोवपाक ती वेता. आपले चिंतिना, आपूण गोरबेस आसा, पूण तिका अदीक गरज म्हजी म्हणून चिंतून वेता. बाबा भयणो, आमी दरेकले क्रिस्तांव, वी हॅव टू बी जॉयफूल पीपल. न्हय पिंगरोलेली, तोंड काणें करून भोंवपी, राग घेवन भोंवपी, जेलसी घेवन भोंवपी ही मनशां क्रिस्तांव न्हय. कित्याक तांचे जिवितान क्रिस्त येवंक ना. क्रिस्त जिवितान जेन्ना मनशाच्या भितर सोदता तेन्ना ही क्रिस्ताची कुशालकाय तोंडाचेर आनी मनशाच्या जिवितांत दिश्टी पडटा. देखून भाव भयणो, तिनूच वस्तू तुमचे मुखार हांव धरूंक सोदता. पयली सुवातेर तुका खरो कुशालकाय अणभवूंक जाय, गिव एवे. मुट्टीन धरून रावो नाकाय. गॉड हॅज ब्लेस्ड यू ऑल. देवान जायतें दिलां आमकां, आनी हें देवान दिलेलें देणें आमी सदांच घेवन कुशाल जावन दुसऱ्यांक आमी दिवंक वावरूंक जाय. कित्याक तातूंत कुशालकाय आसा. देवान तुका दिलां म्हणटोच तेन्ना तूं दुसऱ्याचें ओळखून घेताय, वांटाय तेन्ना देवूय तुज्या जिवितान आनीक बोधता. ही पयली वस्त करुया. नेवर बी टिंजी. आमटीपणा चिमटेपणा न्हय. तुका दिसता दिवन काड, आनी दिल्या उपरांत रावो नाकाय. तो तुका येवन थँक्यू म्हणटलो, ओ तुका तो शाबासकी दितलो, ओ तुजें नांव तो वाकाणटलो ना. कित्याक तुजो इनाम देवान स्वर्गांत दवरला. दुसरी वस्त भाव भयणो आसा तातूंत हॅप्पी रावया. आयज मनीस हॅप्पी ना. वी आर नॉट सॅटिस्फायड एट ऑल. हाव मच वी हॅव, कितलें आसो, वी आर नेवर सॅटिस्फाय. आनीक जाय, आनीक जाय. देवान तुका दिलां. फॉरगेट अबाउट थिंग्स. वस्तूचेर सोडून दी मोल. वस्तूचेर आमी मन घालचें न्हय. देवान तुका हात पांय आख्खे कुडचे सांदे दिल्या. एक पाटोरी देवाक तुवें दिनवासलाय ह्या तुज्या देण्या पासत. आयज कितल्या मनशांक ना. तरी पूण कुशाल आसा ती. पूण आमचे लागीं सगळें आसा. आख्खे कुडीचे सांदे, आख्खे जिवीत म्हाका बरें आसा, तरी पूण आमी पिंगरोता, तरी पूण आमी कुशाल ना. वी आर नेवर हॅप्पी, वी आर नेवर सॅटिस्फायड. बी सॅटिस्फायड. आतां तिसरे सुवातेर आमी झुजोया. लेट अस फायट. आनी हांव फायट म्हणटा तेन्ना शेजाऱ्यांक कोणें झगड नाका बाटा बेसांक लागून, वो आनी कोणा कडेन पंचायतीन आनी खंय वचून झगडो नाका. झगड तुज्या जिविता कडेन. झगड
तो देंवचा जो तुज्या काळजान रिगला जो तुका वायट करूंक लायता तुका कुशालकाय दिना ताका भायर काडपाक झगड फायट विथ युअर सेल्फ आतां तेन्ना तुमी पळया जेजू थंयसर रावला दाराचेर भितर सरोंक सोदता तुज्या काळजान देंवचा दिना ताका ताका भितर घे आनी उपरांत जिविताची कुशालकाय आमी भरपूर अणभवूंक पावतले करूंक आमकां मिसाचे पेटेन बाबाची कृपा मागुया. उबी रावया. काडोकी संवसाराक आपल्या आसण्या वरवीं आनी आपल्या जल्मा वरवीं कुशालकाय हाडली तीच कुशालकाय दरेकली आमी अणभवून आज दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण एवढ आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेंतल्यान आनी जिवितांतल्यान पोरचेक भावार्थाचे नमुने जावंक देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाची आनी सोयंबाची सेवा करून खरी खुशालकाय मेळटा हे जाणविकायेन जिवंक आनी वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावात्याने भागिवंत एलिझाबेथी भाशेन उदारपणाचे सेवेचे आनी मोगाचे काळीज आपणावंक देवा लागीं मागुया. कोश्टवतल्या भावा भयणीक आमी सगलीं देवाच्या मोगाची आनी बरेपणाची हात्यारां जावंक देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या मोगाड बापा तुजे मुखार थोडीच मागणी आमी दवरल्या आनी नाताळा काळार तुवें जो संवसाराक कुशालकायेन भरलोलो तोच अणभव जेजूच्या येण्या वरवीं आमी भोगूंक आनी सदांकाल दादोसकायेन आमचें जिवीत जिवंक तुका दिनवासूंक आमकां कृपा फावो कर हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणानो हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळणेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुविशा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी ची काकुतीन तूं आमच्या हातान घालताय, चे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सरवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तो प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें, उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो, जुवांवान ताची वाट तयार केली, आतां पावतोस ताची वडोवक दिली. आपले जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळून आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आज सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती चे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराचें रगत पातकाचे बॉक्सून मेलच्याक तुमचे पासत. आज सोमेस मुनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावळताचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी अजिविताचो उंड आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आज तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगो शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मांक, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्मांक, आ सोगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोड सोडीत मुखामोड पड्योंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसाची बेडेक आंगाजीर आसलेल्या ह्या दोऱ्याकल्या म्हज्या भावा भयणाची दोयाक म्हूण मागता. हांव कुवारमारी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन सुसे वाज, बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भक्तां बरोबर सासता सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. ह्या सगलीं आमी आमच्या मोगाड बापा मोगाड जेजून शिकयले मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां चुदार काकुतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्तांत मी तुज्या धर्मदुतांक म्हटले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय म्हजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. आ तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. आतूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो चियेता राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोवी आसो. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ओतो आमकां सासनांक कुशालकाय हाडटलो जेजू, जो कोण ताका आपल्या जिवितान घेवन ही कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटटा. ही सोगलीं आमी सुभागी. बाबा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरेंच सांगता तुया वासा तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत सगळीं तुका वोट दिता आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरेंच सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरेंच सांगता तुया वासा तुजो सोब आयकून तुजो मोगोल करून संतोशान सगळीं तुका वाखाणटा आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरेंच सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरेंच सांगता तुया वासा तुजी कुशेवून तुजे रोखरीऊन तुजी वन भरून आमी एक जाता आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरेंच सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरेंच सांगता तुया वासा दिसान दीस आमी आमची वाट चलता संतोश गोश्ट भोगता तुजे सांगाती आमचे मोदें राव जेजू जेजू मोगाळा हे वेळार तूं आमच्या काळजांनी आयले म्हूण आमी सोत मानता आमकां तुजी वाळ दवरताय खुशाल दवरताय खरी खोशी कितें तें तुज्या कडल्यानूच आमकां गमून येता ह्या वेळार जोण एकल्याक तुवें आमकां कुरपेन बोल्लें दिसा दिसपोटे आमच्या कोश्टांक त्रासांक फुडो करूंक तूंच आमकां आदार आनी सहकार दिताय हे सगल्या बरेपणा खातीर ओगेपणान आमी आमच्या सोम्यांक आर्गां आनी दिनवास दिवया सगले आमी उबे रावया प्रार्थुया पोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्याच्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ मोगान आमी तुका खालती राव अशें कोर आनी हे पोरी आत्म्याचें आनी कुडीचें तारण सुबामपणान आमकां मेळून दी
हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोगली बसुया. मोगाळ भयणी बाबानो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर सेबास्टियन डायस ताका तशेंच सिरसोयच्या सगल्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. आयज आमकां गायन करूंक आदार दितोल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे खेरीत दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत रावन त्यो तुमी घेवंक येता. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी त्याच बरोबर आमच्या महाधर्म प्रांतान आमी कम्युन्यो आयतार मनयता. भयणी बाबांनो, चवथराय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमो चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो कासकी गोरजो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओद्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वकांटाव. आमेन. Nastolia
भयणी भावानो फाल्यांच्या दिसा केरीत मिसा